ह्या ब्रिजाचो फायदो ह्या लोकल्सांक 5 पयशांचो ना. क्लियर 5 पयशांचो फायदो ना ह्या इतल्या लोकांक हिंगा रावता पळय तांकां. हायवे ती हायवे लोक येतलो वयतलो आमी हिंगा चिड्डून मेले लोक. सेकंडली आमी आतां सुसेगाद इतली वर्स काडली लोक एकमेकागेर पास जाताले हेणीच्यान तें बंद जालां हेणीच्यान वचपाचें. हिंगा व्हड्यान लोक वयतालो आदले ट्रेडिशनल वे आमचो तें लोगून बंद जालें तें बंद जालां लोकांक वचोंक मेळना. एक इस्कॉला वयता भुरगीं हिंगा इगोर्जी वयता भुरगीं सगळी सायड कितें आहा ते लोक ह्या सायडी वयता. पयलीं कशें वयताले व्हड्यान वयताले बरे भशेन एक्सेस आहलो कांय प्रॉब्लेम ना. हे सगळें तो डॉक लोगून आहा तो लोगून मोडून उडयलो. सो इनडायरेक्टली ह्या लोकांक फायदो कांयच ना ह्या पुलाचो. आतां तरी आसतना डेवलपमेंट जाय आमकांय जाय लोकांकूय जाय डेवलपमेंट जाय आमी ऑब्जेक्शन हाडना पूण कितें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल सफरींग. आतां पळय हें काम करता आसतना हिंगा पायपलायन फोडल्या उदकाची लोकांक उदक ना ड्रेनेज ना. आतां तें सगळें आमी लोकांक घेवन बसोन हें सेटलमेंट केलां आतां म्हणजे बेश्टें मलम लायलां लोकांक बेश्टें बाबा गांव जाला मातसो मलम लायला परमनंट सेटलमेंट जावंक ना अजून. सो हे आतां ड्रेन मारले आमी कितें नाका जाल्यो वस्तू आहा त्यो काडल्या. आतां हें इतलें सेटल करून लास्ट काल कॅप्टन पोर्ट्सा मिटींग घेतली आमी. कॉन्ट्रॅक्टर इज जेन्युइन बरें काम तेणें कॉपरेशन दिलें एश्युरन्स दिलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक म्हाकाय दिलें की आपूण हिंगा रॅम्प बांदता लोकांक वचपा येवपाक. इट्स लायक डिक्टेटरशीप म्हणजे सालाजार कहो गोंय चलयतालो या पणजी रावन आनी मडगांव रावन काणकोण चलोवंक सोदताय. पयलीं सद्या इग्रोज मिसा आसूं जाय आमगे पोलतोडीन हायस्कूल आहा इस्कॉला आसूं जाय आमगे मन आहा शिमितोर आहा जायते आहाय जे त्या सायडीन आमकां वचपा जाय. अदर सायड लोक इनिच्यानूय न्ही त्या सायडीन लोकां इनिच्यान कॉलेजी येवूं जाय कॉलेजी येवूं जाय जें कितें तिनिच्यान ना. मोस्ट एरिया ही आमगे शॉपिंग एरिया मातशें पोलतोडीन कांय ना म्हणटकूच तो लोक इनिच्यान येताय निस्तिकार येताय इनिच्यान. सो जोरी तर हिंगा ती तार सारकी जावन जाल्यार ते आमकां रॅम्प कोण दिता म्हूण सांगला सरान. आतां एज पर रिजर्व त्या सायडीन तेंय बी कित्याक करूंक लायला त्या सायडीन एकदम त्रास आमकां कितली पाटी पडलाय प्रूफ गेल्या त्या पाटी पासून आनी एक पाटी तेमी फिलिंग केलोलें हाफ द वे फिलिंग करून आमी वचोन मागीर स्टॉप केला तेमी. आतां खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरान ते माती काण कशी घाल्या थोडो जागो न्हंयतूक फिलिंग केलां थ्रू ओड्यान वचपा मेळना आतां ना व्हड्यान वचपा मेळना सारको धोको नाशिल्ल्यान. पूण हांगा पळय तें पायलिंग केलें पळय न्ही त्या पायलिंगांतल्यान पळय जो रॅब आहा तो रॅब थंय सोडप जाला आनी ताचे खातीर सुकती आशिल्ली तेन्ना लोकांक पांय दितकच पांय भितर वता किंवा येता. पयलीं कितें जातालें तो रॅब तसो नाशिल्लो आनीक ते सुकती जाल्यार सुद्दां जमनीचेर रेंव अशी उरताली आनीक कोणी तशें पांय भितर वचनाशिल्लो. आतां ताचे खातीर सगळो प्रॉब्लेम जाल्लो. वो सेटल किया है एमएलए साहब के साथ गैंगवे बना देंगे एंड दैट प्रॉब्लम ड्रेन्स ऑलरेडी वी हैव कट राइट नाउ अभी टेम्पररी सॉल्यूशन निकालेंगे. टेम्पररी सॉल्यूशन